पाटो जो पूल आसा पणजे आणि जे गव्हर्मेंटाचे नेग्लिजियन्स म्हणटा ते कितें आसा म्हणजे जे करा काय पडलेले ना हाचो जो एक एग्जाम्पल आसा आनी तो म्हणजे पाट्यार सारको निव्वळ दिश्टी पडटा। आमी ताका करप्शन म्हणू शकता और नेग्लिजियन्स म्हणू शकता और डिसऑनर म्हणू शकता और गव्हर्मेंट आसा काय ना काय गव्हर्मेंट फक्त आपल्यो खुर्च्यो सांबाळपाक चलता काय हाचो बेस्ट एग्जाम्पल आमी पळोवपाक शकता। आमी फाटीं म्हणिल्लें की जे पाटो ब्रिज आसा हांव आमची पाटो जो ब्रिज आसा थंयसरलें जें काम चालू आसा त्या कामाचेर आमी कर्णकिन्न उलयता आनी हे बॅड इंजिनियरिंगाचो बॅड प्रोडक्ट कितें आसता ताचो फक्त एग्जाम्पल फाटीं लायव्ह आशिल्लें तेन्ना ही गजाल तुमच्या मुखार हाडिल्ली की प्रबंध केल्लो आसा हांगासर लोकांक घालून चड तेंप आनी हे परत परत जातालें हांगासर आनी फाटल्या दिसांनी आयज ते परत एक पणजे कारण पणजे हे कॅपिटल गटान सगळे लोक गोंयचे हांगासर कामाक येता आनी तेदे हांगासर ट्राफीक जाम जाता। पुलिसांक सुद्दां हे अशक्य जाता हांगासर आमी सदांच पुलिसांचेर घालपाचो प्रयत्न करता की पुलीस ट्राफीक मॅनेजमेंट करिना पूण हे जर रोड इंजिनियरींग अशें आसा जाल्यार पुलीस तरी कशें करतले काय जावं ते एक्सिडंट जावं ते ब्रिजीस जावं ते शिमला सर्कल जावं ते गोड गोवाचो बायपास जावं कितली एग्जाम्पल आसा आमच्या गव्हर्मेंट कॉलेजींनी म्हणा हांव इंजिनियरींग कॉलेजींनी ते इंजिनियरींग बेसान कितें तरी शिकयनाका भुरग्यांक कारण ते आमच्या तरेचे इंजिनियरींग जर आमकां दिश्टी पडलें इन रियल लायफ जाल्यार हे इंजिनियरींग शिकपी भुरग्यांचेर किंवा जे गव्हर्मेंट प्रोसेस करता ऑफ हायरींग इंजिनियर्स ते इंजिनियर्स कशे घेता आसतले काय तांकां आयज खबरूच ना कशे रस्ते करप ते किंवा कशे हे रस्त्याचे डील करप ते जाल्यार हे इंजिनियरांचो फायदो कितें हांव इंजिनियराची रिस्पेक्ट करता कारण दे आर डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस टायप ऑफ मॅन हे आमी अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा। ताज्या खातीर जे PWD मिनिस्टर आसा तांणी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय कारण ही इज दी मिनिस्टर आनी ताजे वयर चीफ मिनिस्टर आसा कारण ह्याच राष्ट्रांतल्यान चीफ मिनिस्टर जाता कितलेशेच जॉबच केला पूण मंत्रीक पडोवंक ना जाल्यार हे लोकांनी विचारपाची गरज आसा की बाबा ना काय म्हणून कारण गव्हर्मेंट हा तो लोकांक आसता लोकांनी निवड केल्लो आसता आमच्या टॅक्स पेयरांचे हे सगळे जे गव्हर्मेंट आसा ते काम करता सो तेंच्यांनी लोकांक आन्सर दिवप हे खूब गरजेचें आसा हे लक्षात घेयात की आमी कशें तरी नाव कारण अशे तरेचे इंजिनियरींग केन्ना तरी खंयचे तरी आपलेच कोण तरी जीव गमयतलो कदाचित तुमी गमयला आसतलो कितलेशेच जाणांचे आपले सोयऱ्यांनी आनी तेणी बिकॉज ऑफ बॅड क्वेश्चन करपाची गरज आसा। आयज लायव्ह घेवन आमी डिसमेंटल जाल्ली आसा सकाळच्या पुलीस हांगासर काम करता फॉर मॅनेज ट्राफीक हे कशें मॅनेज करपाचें खबर ना कारण अशा तरेच्या रस्त्यांचेर PWD डिपार्टमेंट शूड टेक होल रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि सांगपाची गरज आसा की आमीच चुकले म्हणून बिकॉज जोपर्यंत तुम्ही सांगिना तोपर्यंत म्हणजे जो तुम्ही मानिना तोपर्यंत तुम्ही ताजेर सोल्युशन काडपाक वयचे ना। तुम्ही पळोवपाक शकता एक अशी गजाल आयकपाक गेली की हांगासर सकाळी एकट्याचो एकटो पडलो म्हणून ह्याच खड्ड्यान आय डोंट नो हाजेर सोल्युशन कितें तें बट जर इंजिनियर्स आसा जाल्यार बेटर सोल्युशन तांकां खबर आसतलें बिकॉज तांच्यांनी सिव्हिल इंजिनियरींग किंवा इंजिनियरींग रोड इंजिनियरिंगाचेर काम केल्लें आसतलें सो दे शूड नो इट बेटर। तुम्ही ट्राफीक पळोवपाक शकता हे ट्राफीक पणजे बस स्टँडाचे फुडें पावल्ले आसा और दिवजा सलगराचे बरेच फुडें पावल्ले आसा तुम्ही पळोवपाक शकता कशे त्रास जाता लोकांक हांगासर तो एंड आय थिंक एक बॅड इंजिनियरिंगाचो प्रॉडक्ट कितें आसा तो तुमकां हांगासर सारको दिश्टी पडटलो बिकॉज विचार करात एक रस्ते करपा खातीर किंवा गव्हर्मेंट चलोवपा खातीर आमी बरे तरेचे इंजिनियर्साची निवड करता किंवा गव्हर्मेंटाची निवड करता पूण तेच जर फेल जायत जाल्यार कितें करप हो त्रास म्हाका दिसता पणजेन जर तुमी येता जाल्यार तुमकां सोंसचो पडटलो आनी मातशें लक्षांत घेयात पणजेन येतना खंयचो दुसरो रस्तो घेतलो चड बरो बिकॉज जो मेन पाटो ब्रिज आसा थंयसर बरेच ट्राफीक हांगासर मेळटले। सो एक गोष्ट परत एक फावट सांगपाक सोदता की आमी आतां उलयता तेन्ना आमी इंजिनियर्सांक कित्याक ब्लेम केले बिकॉज दे आर द डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस टायप ऑफ मॅस। जेन्ना अशे तरेचे रस्ते जाता तेन्ना जी फिटनेस सर्टिफिकेट किंवा ओके सर्टिफिकेट दिता ते इंजिनियरां कडल्यानूच वयची पडटा आनी जर तांच्यांनी कोणाच्या दबावान जर दिल्या किंवा आनी खंयच्या कारणां खातीर दिल्या जाल्यार ते सुद्दां खूब गरजेचे आसा अशा तरेचे गोष्टींचेर लक्ष दिवपाचें। सद्या खातीर जी गोष्ट आमी
विचार करता की अजून पर्यंत गव्हर्मेंट सिरियस कित्याक जायना का अशा गोष्टींचेर, जे लोकांक जाता तितलो चड त्रास जाता जाल्यार जाता अशें दिश्टी पडटा काय म्हणून अशा तरेच्यो गाडयांक मागीर फूल त्रास जाता हांगासर तुमी पळोवपाक शकता. सो लोकांक जितको चड त्रास जाता तितको चड बरो अशें दिश्टी पडटा खंय गव्हर्मेंटाक. हो एक मोठो दुबाव येता, कारण हे खबर आसा की ही प्लेट वयतली. हे आमचे जे रिपोर्टर्स आसात तांच्यांनी फाटल्या दिसांनी ही आपूण जाग्यार उडयलेली, पूण आतां परत एक फावट ही प्लेट जी आसा ती भायर आयल्या आनी इतली जड आसा की एक दोन रिपोर्टरां कडेन उखलपाचें सुद्दां ना. बट रिपोर्टरांनी फाटल्या फावटी सांगलेलें की ही तशा पळयत जाल्यार की रोखडी डिसमेंटल जातली म्हणून. जर सामान्य लोकांक कळपाक शकता जाल्यार हे इंजिनियर्स ऑर PWD जे डिपार्टमेंट आहा तांकां अजून पर्यंत कित्याक कळना हे एक प्रश्नचिन्ह आसा. सो प्लीज जे PWD मिनिस्टर आसा तांचे कडेन हांव एक रिक्वेस्ट करता आनी ते स्वता चीफ मिनिस्टर आसा लक्ष घालचे हाचेर. इफ देर इज समथींग आनीक कितें तरी हातूर आसा जाल्यार ताजेरूय म्हाका दिसता लक्ष घालपाची गरज आसा की हे परमनंट सोल्युशन कित्याक येना हाचेर आसा. कोण जर लेथार्जीकपणा डिपार्टमेंट ते जर स्वताचे डिपार्टमेंट जर हातूंत लेथार्जीकपणा करता जाल्यार ताचेर जावपाक जाय. हे जेन्ना पळयता तेन्ना हेवी व्हेकल वयता तेन्ना टू व्हिलर नक्की हांगासर त्रास जातलो, मोठी दुर्घटनाय जावपाक शकता. I think which is very bad situation सध्याची. सध्याची अपडेट एक आसा ती म्हळ्यार बिकॉज ऑफ बॅड इंजिनियरींग आमकां त्या रस्त्याचेर डिस्टर्बन्स हांगासर करची पडटा आमकां, आनी ताज्याक लागून जे ट्राफीक जाल्लें आसा मेजर ट्राफीक जाल्लें आसा तें दिश्टी पडटा. एक कोण VIP जर येवपाचो आसा VVIP आनी खास करून सेंटरांतल्यान जर कोण गव्हर्मेंट एक मिनिस्टर येवपाचो आसा जाल्यार 2 मिनटांनी रस्ते जाता. 2 मिनटांनी हे सगळे हांगासर कोण कोण ऑफिसर्स पावता आनी रस्ते करून घेता. 2 मिनटांनी व्हडले व्हडले इव्हेंट जाता. 2 मिनटांनी न्ही लिटरली, बट टायम कमी आसतना येदे व्हडले जातात. हांगासर जेन्ना लोकांक त्रास जाता तेन्ना गव्हर्मेंट काम कित्याक करिना हो प्रश्न म्हाका दिसता प्रत्येकाक पडपाक जाय. आनी आमी निवडून दिल्लें गव्हर्मेंट काम करता नक्की आमी विचार आमकां आन्सर दिवप गव्हर्मेंटान हे खूब गरजेचें आसा. एक